पणजेकारांक वेंचणूक चुकना काँग्रेस आपल्या आड खंयच्यान तरी धरून उमेदवार उबो करतली म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। पणजे बीजेपीच्या मेळाव्यान कॅन्डिडेट पर्रीकार उलयलो। मेळाव्याक पणजेचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकारूय आशिल्लो। पर्रीकाराक 8,000ची लीड काडून हाडचो म्हूण सिद्धार्थान उलो मारला। पर्रीकार बुधवारा सकाळी उमेदवारी भरता। राती पणजे बीजेपीचो मेळावो जालो। काँग्रेस आपल्या आड उमेदवार घालतलीच, पणजेकारांक बाय इलेक्शन चुकना म्हूण पर्रीकार उलयलो। ते 12,000 म्हणटा, 13,000 म्हणटा, कोण म्हणटा इलेक्शन जावचें ना, इलेक्शन जातलें, वोटिंग जावचें ना। पण खंयच रिलॅक्स न जाता कोण ना कोण तरी उबो रावतलो भोवतेक, करतले अशें न्हय, खंय तरी कोणाक तरी उबो करतले, ढोल पेटतले। आपली सगळी 5 वर्सांची भाशणां करपाची जितली कितें इच्छा आसा ती सगळी तृप्त करतले आनी मागीर हरतले कशें ते हरतकूच मागीर कोणें तोंड दाखोवपाची गरज ना। कितें ज्या दिसा निवडणुकीचो रिजल्ट जाहीर जातलो ताज्या पासून 365 डेज उलटो कावंट सुरू जातलो। पणजेंतली सगळीं कामां लिस्ट आउट करून ह्या 365 दिसाक ती पूर्ण करपाची किंवा ती पूर्णत्वाच्या मार्गाक करपाची। पर्रीकाराक मोठी लीड दिवची म्हूण आदल्या आमदारान मेळाव्यात उलो मारला। म्हणजे खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीचें एक भाग्य आसता की एकदा आमी म्हणटा की हो ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी निवडून येतकीर तो चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट, प्रोबेबल चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट आसता। पूण म्हाका दिसता आमचें एक बरें भाग्य आसा की एक आमकां डायरेक्ट मुख्यमंत्रीच निवडून हाडपाची आमकां एक संदी मेळ्ळ्या। म्हाका दिसता प्रत्येक कार्यकर्त्यान नेटान काम करून म्हाका दिसता 8,000ची लीड हे आमचें टार्गेट आसपाक जाय। मेळाव्यात इम्प्रेशन मारपाक डिफेन्स मिनिस्टर आसतनाच्यो 4 गजाली पर्रीकारान सांगल्यो। पाकिस्तानाचो डिफेन्स मिनिस्टर खंय आत्र्या पैऱ्यान ताचे आड स्टेटमेंट काडटालो। सर्जिकल स्ट्रायका उपरांत खंय ताची जाप ना। म्हजेर कितें येवप फेसबुकाचेर चप्पल घालून हांव सलामी घेता म्हणून म्हाका एकट्याक सांगचें पडलें म्हज्या पयशान खरेदी केल्ले चप्पल ते म्हणून, भ्रश्टाचाराचे पयशे न्हय। दिल्लीक आसतना म्हज्या तोंडा समोर म्हाका गाडी पडटाल्यो पाकिस्तानाच्या। पाकिस्तानचो डिफेन्स मिनिस्टर पळयना शिगमो मारतालो। एक राष्ट्र हांव विजीट करूंक शकचो ना आयुश्यभर, ते म्हणजे पाकिस्तान। चायनाकूय वचून आयलो पण पाकिस्तानाक वचपाक डिफेन्स मिनिस्टराचे इंडियेचे कसोच वचणें शक्य ना, कारण तो पयल्यान गाडी घालता, पयल्यान न्युक्लियर बॉम्ब घालता म्हणटालो। सर्जिकल स्ट्रायक केले आनी बंद जाले। तो एक तेवटेंच्यान आनी हेवटेंच्यान गोंयच्यान दुसरो। बाय इलेक्शनाक 20 दीस उरल्यात। बीजेपीन कार्यकर्त्यांचे मेळावे सुरू करून काँग्रेसीचेर प्रचारात पहिलीच लीड घेतल्या। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। जीटीडीसीच्यो प्रॉपर्टी लिजार चलोवंक दितना कितें गुड्डुलासवा वा गैरवेव्हार जाला असो दिसल्यार सरकार ताची शहानिशा करून चवकशी करतलो म्हूण टुरिझम मिनिस्टर बाबू असगांवकर उलयला। जीटीडीसीच्यो रेजिडेन्सी खंय फाटलीं 5 वर्सां जालीं फायद्यान आसात। 2016-17 1,42,00,000 फायदो जाला म्हूण बाबून रवी नायकाक जाप दिली। रवीन टुरिस्ट रेजिडेन्सीच्या बॅलन्स शीटाचो प्रश्न काडिल्लो। फार्मागुडयेवेल्या जीटीडीसीच्या रेजिडेन्सीच्या लिजाचोय विशय आयलो। लॉस जाले त्याच्या टायमाकूच जाल्लें आहा तें। स्पीकर सर, आतां लॉस कित्याक जाता हो तुजो मेन प्रश्न। सर, इतले कॉटेजी आसा, इतले रूम्स आसा, आयज रुमाचे रेंट वाडला सगळे तरेचे। तुम्ही गेले खर्च सायकल तुम्ही चड दाखयला आसतलो, खर्च एक्सपेंडिचर चड दाखयला आनी लॉस केला। हो हेजे हॉटेलांतले कशें दाखयता कोणाक खबर, अशें दाखयता काय कोणाक खबर। अरे स्पीकर सर, आतां हांव उबो आहा मरे, मातसो बस, मागीर तुका शर्मा सांग तूं। बरें आसा। फाटले 5 वर्सांत जीटीडीसीक फायद्यान आसा आनी 2016 ते 17 वर्सा जीटीडीसीक 1,42,00,000 फायदो जाला। तुमकां एनएक्सीचे सगळे डिटेल दिल्ले आहा। 24,000 स्क्वेअर मीटर जमीन फार्मागुडे हडप केला गव्हर्नमेंट, टुरिझम डिपार्टमेंटाची ताजी इन्क्वायरी करता। ती इन्क्वायरी करता, इन्क्वायरी करची आणि जी दिल्या स्पीकर सर ती पोतून घेवची। स्पीकर साहेब, स्पीकर माननीय मंत्री बसा, जे म्हाका उत्तर दिवचे ते कॉलेज सभासद फार्मागुडी करचे माननीय सभासद डायरेक्शन घेतलो जावं आमची प्रॉपर्टी कोणी घेतल्या फुकट सुद्दां घेतल्या ते सोडपा ना, तेजेर इन्क्वायरी जातली, सोडपा ना। स्पीकर सर, आमचे सरकार पारदर्शक आसतले, नो वरी स्पीकर सर। घेऊया एक ब्रेक।